Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. आम्ही सुरुवात करूया. अर्घा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर, आनी जोण एकल्याक तुवें हिंगर हाडलाय, जोण एकल्याचें नांव उलो करून तूं तांकां वळखताय ती ताच्या मायच्या कुशव्यान येवच्या आदीं आनी तुका एकल्याकूच तांचे थंय तुजो प्लान आहा, तुजी वाट आहा. आमी तुका अर्घ दिता बापा ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां खातीर जी हिंगर येयल्या देवाचें उतर आयकोंक, कित्याक हें उतर आमकां स्वतंत्र कोत्ता आनी कितेंच ना की आमकां स्वतंत्र कोत्ता, पूण हें उतर आनी हें उतर जावन आसा जिवें, हें उतर काम करीत रावता, हें उतर जावन आसा एके तालवारी परी दोनूय वद्दान पाजलोलें, जें कितें सैतानान बांदून दवरलां तेजो नाश जाता. आनी येद्या वखदार तुजें हाजीरपण ह्या जाग्यार आसा म्हणून आमी तुका अर्घ आनी वाखाणी दिता बापा. ह्या सेशनाचो तूं कंट्रोल घेतलाय म्हणून आमी तुका अर्घ दिता. जें एक उतर म्हज्या तोंडांसून येतलें तें जावं दी तुजें उतर, आनी जें उतर आमी हिंगासर आयकतले त्या उतर आयकोनूच आमकां भावार्थ येता आनी तो भावार्थ आमकां गरजेचो, कित्याक त्या भावार्था उद्देशी आमकां जें कितें जेजून खुर्सार करून दवरलां, आमकां जेजून सगळ्या बेसांवांनी बोल्लेलीं आहात, तें एक एक बेसांव जें आमच्या आत्म्यान आहा तें आमी पळयतलीं. अर्घां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. थँक्यू जीसस. हें मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. खंय आहा सगळीं? आशिर्वादीक देवाच्या फावोरान बोललेली आशिर्वादीक न्हय? व्हेरी गुड. प्रेज गॉड. आमी तर देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांव जें दवरलां आमकां तें पळयतलीं जाल्यार उतर उलोवप गरजेचें. आमी दर दिसपोटी दीस चालू जाता, देवान आमकां एक नवो नवो दीस आमकां दिता, दर दिसा त्या दिसाक आमी अर्घ आनी वाखाणणी दिवपाक जाय, कित्याक तो जावन आसा जेजूचो मोग आमचे थंय. कितलीं भाव भयणां आयज दीस हो पळोवंक पावोंक ना, पूण आमकां देवान हो दीस दिला, सो आमी ताका अर्घ आनी वाखाणणी दिवपाक जाय. आनी जें कितें बेसांवां तेणें ऑलरेडी आमकां करून दवरल्या ताकाय आमी अर्घ आनी वाखाणणी दिवंक जाय. आनी आमकां कितें पळोवंक जाय तें आमी उलोवपाक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणें. आमकां कितें दिसती पडटा तें न्हय, पूण आमकां कितें पळोवंक जाय तें. सो भोव गरजेचें. कोणें तुमकां केन्ना विचारलें खंय आहात? आमी आशिर्वादीक, देवाच्या फावोरान बोललेलीं, अनॉयंटेड, चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड, ही उतरां आमी भायर सरोंक जाय आमच्या तोंडांसून. जाता न्हू करूं? आगोड? इजी न्हू? जें पळय आमी उलयता आनी आमच्या मोतीन चिंतना घडयता तेंच आमी पळयतलीं. जेन्ना आमी म्हणटा आमी आशिर्वादीक, आमी चिंतनाय घडोवंक जाय मोतीन की आमी आशिर्वादीक. जेन्ना आमी म्हणटा आमी देवाच्या फावोरान बोललेलीं, आमी चिंतनाय घडोवंक जाय आमी देवाच्या फावोरान बोललेलीं. देवान आमकां ऑलरेडी बेसांवान बोल्ल्यान, बोत्तलो बोल्ल्यान, मागीर ती खंय आहा बेसांवां? आमच्या आत्म्यान आहा. सो ती एक एक बेसांव सगळ्या बेसांवांनी म्हटलां. थोड्या बेसांवांनी म्हटलां ना, सगळ्या बेसांवांनी. तर जरी तर आमी ती बेसांवां आमच्या जिवितान पळयतलीं जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? पयलें म्हटल्यार आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करचो पडलो. कित्याक अह्यो परिस्थिती येता आमच्या जिवितान, त्यो परिस्थिती आमकां खऱ्यो कह्यो दिसोंक लागता देवाच्या उतरा परस. आमी उतर जाणा, पूण आमी त्या टायमार जेन्ना प्रेशर येता, जेन्ना आमकां ती परिस्थिती आमच्या जिवितान येता, तेन्ना आमी उतर उलयत रावता? ना. एक सोय करपाक जाय उतर उलोवपा खातीर. सगळीं आमी हो वायट बूक वाचतात न्हू. आयज सगळें कन्फेशन केलां, म्हटलां देवाचें उतर उलयल्या. कित्याक आमी देवाचें उतर उलयता? कितें जाता देवाचें उतर उलयतकूच? आमकां भावार्थ येता. जेन्ना तें उतर आमच्या कानार पडटा तेन्ना आमकां भावार्थ येता. तें उतर त्याच उतरांतल्यान येता. उतर जें आमी आयकलां तितूनसून
त्या उतरांसून आमकां आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. जर तर आमी ही वाचतात, बेश्टे वाजूंक जाय म्हणून वाचता, ते कानारूय पडना आनी आमच्या काळजांनूय वचना, भावार्थ येतलो ना. आमकां केन्ना कितें जाय बी कशें दिसलें न्हू, आमी वाजयत रावता. हें जावंक तुमच्या जिवितान? म्हाज्या जिवितान घडलां. पयलें हांव ते वायट बूक घेताली आनी वाचीत रावताली, एक नियाळ करिनासली देवाच्या उतराचेर. वाजूंक जाय म्हणून लॉ मेंटेलिटी. आतां आमी लॉन आहा, आमी कितून आहा? कुरपेन. देवाचे कुरपेन भरलेलीं मनशां आमी. सो देवाचे कुरपेन आहा तेन्ना आनी आमकां लॉन आमी वसोंक जाता? ना. प्रेज गॉड. सो जे एक उतर आमी उलयता तें उतर आमी चिंतना घडोवपाक जाय. जायते फावटी अशें जाता की देवाचें उतर आमी उलयता तोंडान, पूण चिंतना कसली घडयता? दोतोरान कितें सांगलां पळय तेजेर. मागीर कितें परिस्थिती आमच्या जिवितान आहा, सैतान येता आनी आमच्या मनाक अटॅक करता. उतरां नासल्यार तो येवचो ना न्हू, येतलो, पूण खंय येता? दिसती पडटा आमच्या फुड्यान येवन उबो रावता? ना, तेजो नाश जाला ऑलरेडी. पूण तो कितें घेवन येता? उतरूच घेवन येता, चिंतना घेवन येता, एक चिंतप घेवन येता. तेका लागून आमी गेले फावटी शिकतालीं, देवाच्या उतराचेर नियाळ करप भोव गरजेचें. कोत्तात काय आमी? आयज वेदर बरो आहा न्हू, आयज तुमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिल्या पावसा खातीर? कितलीं जाणां दिवंक ना आनी म्हटलां पावस येयलो आमकां घारा वचोंक जाय आतां? कितल्या जाणांनी म्हटलां? म्हणोंक ना. व्हेरी गूड. पावसाचे दीस, पावस येतलोच. पावस जाय न्हू आमकां? पावस ना तेन्ना आमी कितें म्हणटा? पावस ना, पावस ना, पावस ना. पावस पडलो तेन्ना आमकां पावसूय नाका मागीर. पावसाचे दीस, पावस आख्खो वर्सभर पडटा? कितले म्हयने पडटा? 3 ते 4 म्हयने. सो तोय पावस तर येवचो ना जाल्यार केन्ना येतलो? ती सिस्टम न्हू. पावसाचे दीस आहा, गरमेचे दीस आहा, थंडेचे दीस आहा. सो थंडेच्या दिसांनी थंडाय पडटली, पावसाच्या दिसांनी पावस पडटलो, गरमेच्या दिसांनी गरमी जातली. आमकां गरमीय नाका, पावसूय नाका, थंडाय नाका. मागीर कशें जातलें? तेच भाशेन हे उतराकूय एक सिस्टम आहा. जे हे वर्सभर ही सिस्टम चलता, पावसाची, थंडेची, गरमेची, वो वेदर जो आसता त्या प्रमाणे ह्या देवाच्याय उतराची सिस्टम आहा. देवाचें उतर म्हणल्यार कितें? जिवीत. म्हणल्यार ती एक बी न्हू. ती बी तर आमी किल्लोत घातली जाल्यार ती किल्लोन येतली, पूण तिजो तर आमी पर्वत करिना, तिका शिपिना. बी घातली आनी आमी सुसेगाद भोंवता. तूं कोणूय येवन खातलें, सुकणें खातलें न्हू. इवन तें रुजोन येता तेन्ना तेका प्रोटेक्ट करूंक जाय, तेजो सांबाळ करूंक जाय, तेका आडो घालूंक जाय. कितल्या जाणांगेर पोरसूं आहा? प्रेज गॉड. कितें कितें आहा पोरसान? केळीं बिळीं. मागीर तूं केळीं बिळीं पपाय बी आहा तेन्ना तूं आडो घालिना? घालता. तेच भाशेन आमच्या जिवितान कितें परिस्थिती येता तेन्ना आमी जेजूचें रगत घेवन आमच्या भोंवतणी आडो घालपाक जाय. जेजूचें उतर उलोवन. जेजून खुर्सार सगल्याचो नाश केला. परिस्थिती येतल्यो. उतरां नासलें म्हणून परिस्थिती येवच्यो ना न्हू हें ना. परिस्थिती येतल्यो, पूण आमी कितलीं थीर आहा देवाच्या उतराचेर? आमी कितलें देवाचें उतर उलयता? देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ जाला काय? वो परिस्थिती येता त्या परिस्थिती प्रमाणे आमी नियाळ करता. प्रेज गॉड. खंयच्याय परिस्थिती आमच्या जिवितांत येवं, पूण ह्या देवाच्या उतराचे जो नियाळ आमी करूंक सुरवात केला वो करूंक ना जाल्यार करया आमी सगळीं. कित्याक जेन्ना आमी त्या परिस्थिती कडसून आमी देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ कोत्ता, तो नियाळ कोत्ता तितूनच आमचें मन चिंतना घडटलीं देवाच्या उतरा प्रमाणे. नाजाल्यार कितें जातलें? आमकां कितें दिसती पडटा, आमचे 5 जे सेन्स आहा त्या प्रमाणे आमी पळोवंक लागतलीं न्हू. त्या प्रमाणेच आमी चिंतना घडयतलीं. कितेंय जावं परिस्थिती, आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय. दर एका दिसा खातीर आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय. जेन्ना दीस सोंपता, रात येता तेन्ना आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवत रावपाक जाय.
जायते जाणांक आयचो दिसवो पळोवंक मेळोंक ना, पूण आमकां पळोवंक मेवला जेजू कारगां. कितल्या जाणांक बरी भलायकी ना, आमकां जेजून भलायकेन भरल्या. जेन्ना आमी हें सोत मानता आनी आमी तितून सारकी चिटकून रावता त्या उतराक, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यान, आमी बरी जाल्यान. कितल्या जाणांक दूख आसा? ना. कित्याक ना? कित्याक तुमकां आतां सोत खबर आहा. दूख येयली पासून जाल्यार आमी ते दुखीक बाबा पुता कोत्ता? ना. कितें कोत्ता? हुकूम घालता, जेजूच्या नांवान भायर सर. हे कुडीचेर तुका अधिकार ना. हें भोव गरजेचें. ही दूख येयली, पिडा येयली आनी आमी ते दुखीक पिडेक आमी सारको बाबुलो करून दवरला जाल्यार उतर आसून कसलो फायदो? उतर तोंडानसून भायर सरोंक जाय आनी आमी एक सोयी करूंक जाय. म्हाज्या जिवितान हांवें उतर उलोवन खूब अणभवलां देवाचो मोग. जेजून कितें केलां खुर्साचेर पळय तेजेर तें नियाळ करून 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 हांवें जायतें जें कितें म्हाज्या जिवितान पळोवंक नासलेलें तें ह्या उतरा उदेशी पळयलें. कित्याक उतर जावन आसा जिवें, तें जावन आसा एक बी. तितूर आमी किल्लत घालता जाल्यार तेका आमी राखूंकूय जाय, तेका आमी शिंपोवंकूय जाय. शिंपप म्हणल्यार कितें? तें उतर उलोवप. आमी तर उलयना जाल्यार त्या उतराक आमी शिंपोनात. ती बी मोत्तली. उदक जाय न्हू बी घालतकूत. आतां पावस पडलो, आतां कशें आहा सगळें सरावंडींग? ग्रीनरी आहा. कित्याक आहा? पावसाक लागून. कित्याक जी बी मातयेन आहली, बी आहली न्हू मातयेन, ती वयरसून पडल्या झाडां. बी मातयेन आहली आनी त्या बियेक कितें जाय? उदक जाय. सो जेन्ना पावस पडलो तेन्ना त्या उदकाच्या फोर्सार ती रुजून येयली. तेच भाशेन हें देवाचें उतर जावन आसा एक बी. आनी आमी जितलें उलयता, आमी जितलें सोत मानता, आमच्याय जिवितान सगळीं आमी ग्रिनरीत पळयतलीं. जें कितें आतां आमकां दिसता आमच्या जिवितान सगळें कांयच बरेंपण ना, सगळें सुकलां, सगळें आनी कितें भरवसोच ना. पूण ह्या देवाच्या उतरान भरवसो आहा. कित्याक जितलें आमी हें उतर उलयता तितलें आमी शिंपता. आनी जी आतां ग्रिनरी आमच्या भोंवतणी आमी पळयता तीच ग्रिनरी आमी आमच्या जिवितानूय पळयतलीं, दुसरी पळयतलीं पयले सुवातेर. कितें चेंज जाता तो आमकां दिसता पयलो, वो दुसरी आमकां सांगता? दुसरी सांगता. प्रेज गॉड. सो हें उतर उलोवप, हें उतर सोत मानप भोव गरजेचें. पयले सुवातेर आयकोंक जाय. आयकोतकूत कितें जाता? आयकोतकूत आमकां मातसो भावार्थ येता. मागीर त्या भावार्थान आमी तें सोत मानता. आतां दिसती पडटा आमकां उतर? ना. पूण आमी तें आयकोता म्हणून आमी त्या भावार्थान सोत मानता. आनी सोत मानतकूत कितें जाता? तें उतर आमी उलोवंक लागता. आनी तें जें उतर आमी उलयता तें आमच्या काळजान रिगता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान परिस्थिती येतली वो येयल्या जाल्यार तेंच उतर उलोवन आमच्या जिवितान ती परिस्थिती आनी उरची ना. प्रेज गॉड. तेका लागून ह्या उतराचो नियाळ करप भोव गरजेचें. आमी एक सोयी करया. आयज निमाणो दीस रितीराचो जें कितें तुमी शिकल्यात तें आतां आमी वेव्हारान घालपाक जाय न्हू. आतां हिंगासून वयतकूच काबार वो आयसून सुरवात. आयसून सुरवात. आतां तुमकां खबर ना कितें आहा टेस्टींग. आतां खऱ्यांनीच तो तुमी उतर बरे भाशेन आयकला, जेजूचो मोग अणभवला आनी तो जेजूचो मोग आमचे भितर वतयल्लो आहा म्हणटा जाल्यार तोच मोग आमी दुसऱ्यांक दितली. हालेलुया. कितेंय जावं, कोणूय आमकां कितें म्हणोंक, आमी तर आतां हें उतर बरे भाशेन आयकलां आनी आमी तर ह्या उतराचेर नियाळ करूंक प्रयत्न केला, वो आमी एक डिसिजन घेतलां, हे उतराचेरूच आमी नियाळ कोत्तलीं. जाल्यार कितें जातलें? त्या उतरा प्रमाणेच तुमी पळयतले. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. हालेलुया. कित्याक सैतान मनशांक उजार कोत्ता. ती मनशां आमच्या आड केन्ना येवंक तांकां नाका, पूण सैतान तांकां तयार कोत्ता. आमकां जायते फावटी दिसता न्हू आमी कितें आमकां कोण कितें म्हणटा ती कित्याक आमकां तशें म्हणटा, ती कित्याक आमकां ही ते नदरेन पळयता, ती न्हू. पूण आमी एक मोतीन धरपाक जाय की जेन्ना ती आमकां
आमच्या आड येवंक सोदता ती मनशां न्हू, तांकां उजार कोत्ता. आनी आमी तांकां बेसांव दिवंक जाय, आमी तेंच्या खातीर मागणें करूंक जाय. आमच्या भितर जो मोग वतयल्लो आहा तो मोगूच आमच्या भितरसून भायर सरोंक जाय. मोग भायर सरता, सगळीं उगीत आहा आनी कितें जालें? घरा पावल्यात कितें? प्रेज गॉड. उगीत आहा सगळीं. आयकोता, आन्सरूय करूंक जाय न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आन्सर कोत्तकूच, जबाब दितकूच म्हाकाय कळटा न्हू की तुमी आयकोतात म्हणून. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. जायते फावटी अह्यो घोराब्यान परिस्थिती येता की आमी आमच्या घोवाचो मोग, आमच्या बायलेचो मोग, आमच्या भुरग्यांचो मोग आमकां दिसता आमचो मोग कोण करिना. पूण सगल्याकीन सुबेज कोण कोत्ता आमचो मोग? जेजून ऑलरेडी आमचो मोग केला. ताका लागून तेणें खुर्सार सगळें जें कितें करूंक जाय आसलें तें सगळें करून दवरलेलें आहा तयार आमचे खातीर. आमचें काम कितें? जें कितें तेणें केलां तें सत मानप आनी तें आमचे जिणेंत आमी तें पळोवप. ती बेसांवां सगळीं दिल्लीं आहा आमकां. हें न्हू की अमकीच बेसांवां दिल्या. जे देवाचें उतर म्हणटा गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. जाल्यार थोड्या वाठारांनी आमकां कित्याक दिसता आमी बेसांवान बरोंक ना? कित्याक आमकां खबर ना. हें उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आनी पयले सुवातेर आमकां खबर ना की तें ऑलरेडी बेसांव रेडी आहा, आमच्या आत्म्यान आहा. तें आमी उतर उलोवन उतराचेर नियाळ करून सत मानून आमी तें आमकां दिसतलें. दर एक बेसांव जें देवान आमकां बेसांवान भरलां तें एक एक बेसांव आमकां दिसती पडोंक लागतलें. प्रेज गॉड. पूण अहें न्हू की आमकां बेसांवूच जाय म्हणून आमी देवाच्या उतराक चिटकोन रावपाक जाय. आमचो पयलो आनी वयलो जागो कितें आसपाक जाय? देवाची सोयरीगोत, रिलेशनशीप, जेजूची सोयरीगोत. आमी सगळीं फॅमिलीन रावता न्हू. आमच्या फॅमिलीन जायतो लोक आहा. एकामेकाच्या एकवटान ना आमी. तोच एकवट जो आमी घोराब्यान सारता तोही पयले सुवातेर आमचो एकवट जावपाक जाय जेजू बारी. केन्ना तरी तुमी नियाळ केला जेजू कितें भोगलां त्या खुर्सार? तेणें इतलो आमचो मोग केलो की तेणें बापान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर धाडून दिलो. धाडून दिलो तेणें ताका. कित्याक ताका येवचो पडलो? कित्याक मनशांक अधिकार दिला ह्या प्रितुमेचेर. ताका लागून जेजू जेन्ना येयलो ताका मनशा भाशेन येवचो पडलो. नारे जेजू येवपाचो नासलो कित्याक अधिकार मनशांक दिला, ताका मनीस जावन येवचो पडलो. आनी जेन्ना तो येयलो तेन्ना जें कितें सांडलेलें आदाम आनी एवेक लागून तेंचे डिसओबिडियन्साक लागून जी सोयरीगोत तुटलेली ती सोयरीगोत तो बांदूंक आनी ती सोयरीगोत पोत्तून घडून हाडपाक तो ह्या संवसारान येयलो. पूण आमी ते सोयरीगोतीन रावता वो आमी आमची कामां जावसर आमी आमच्या घोराब्यान आमच्या फॅमिली सांगाता कामां जावसर रावता वो आमकां सदांच आमची फॅमिली एकठांय जाय. एक बायलांचो एकवट सदांकाल आमकां जाय न्हू. वो आमच्या भुरगीं आहा ती काजार जाल्या तेंची बायलांची सोयरीगोत आसोंक हो आमकां आवडो न्हू. बरे भाशेन जियोंक. पूण पयलो वयलो जागो आमी जेजूक दिवपाक जाय. जेजू बारी तर आमची सोयरीगोत आहा जाल्यार सगळी सोयरीगोत आहा फॅमिलीन सगळें बरेंपण येतलें. जेजूक आमी पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. आमी एक डिसिजन घेवया आयज की जें आमी कितें कोत्ता तें जेजू बारा जेजूचे सोयरीगोतीन आमकां विजडम येवपाक जाणवाय. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा न्हू
जाणवाय माग आनी तुका देव दितलो, दिता तो, पूण आमी मागोंक जाय न्हू. आनी कोही दिता तो आमकां उदारपणी दिता, वतोन बरोन दिता तो आमकां. पूण आमी तो तेजे जाणवायेन रावना आनी आमी तेजी जाणवाय मागोना जाल्यार तो कहो दितलो. आमी जाणवाय मागोंक आमकां नाका, पूण आमकां आमच्यो कितें गरजो आहा त्यो आमी मागतात न्हू. ती एक्चुली आमकां मागपाची पासून गरज ना, कित्याक जेजून आमचे खातीर सगळें करून दवरलां. जेजूक खबर आहा आमच्यो गरजो, आमचे आवंडे काळजाचे. जरी तर ते आवंडे आनी आमच्यो गरजो देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा जाल्यार आमकां मागपाची पासून गरज ना. आमी कितें मागोंक जाय ती जाणवाय. दर एका परिस्थितीन आमी जाणवाय मागपाक जाय, कित्याक जाणवाय आमकां जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो काल आमी कितें शिकल्यान कालच्या सेशनान, इवनिंग सेशनान? नियाळा वयर न्हू. कितले जाणां आतां नियाळ करता त्या दिसासून? सोमारा स्टार्ट केल्लो न्हू नियाळ. आयज कितें जालो? शुक्रार. कितले जाणांनी एक डिसिजन घेतलां, कितेंय जावं हांव देवाच्या उतराचेरूच नियाळ करतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेन्ना आमी उतर आयकता आनी उतर सांगता तो हें कोत्ता, आमच्या जिवितान बरेपणूच आसतलें. कित्याक देवाची खोशी म्हटल्यार देवाचें उतरूच. गॉड वर्ड इज गॉड्स विल. देवाचें उतरूच देवाची खुशालकाय. सो देव आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे तर आमी तें उतर मानून घेता आमच्या जिवितान आनी तें आमी वेव्हारान घालता, जाल्यार आमचें जिवीत जें कितें आसलें तशें आनी उरचें ना, पूण आमी आतां एक नवी रचना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी आतां जॉन 3:16. कॅन वी गो टू जॉन 3:16? ती कितें म्हणटा तुमकां खबर आहा? कितें म्हणटा? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपोवन दिलो. सिस्टर वाच. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. खरेंच ताचेर बावाट ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पयली वळ कितें म्हणटा? जो कोण ताचेर भावार्थ दवरता ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर. मेळचे खातीर. सो सासणीक जिवीत आहा, पूण आमकां तर भावार्थ ना जाल्यार आमकां तें सासणीक जिवीत आमी त्या सासणीक जिवितान आमी मिसळ जाता ना. पयलीच वळ म्हणटा जो कोण भावार्थ दवरता. फुडें वाच. खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर. पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचेर मोग केलो. कित्याक दिलो देवान आपल्या एकल्याच पुताक? नाश जायना जावं, आमचो नाश जायना जावपा खातीर. आनी आमचो तेणें इतलो मोग केलो म्हणून तो आमकां तेणें आपल्या एकल्याच पुताक तेणें खुर्सार दिलो. आनी जेन्ना जेजून खुर्सार गेलो तेन्ना जें कितें आमच्या जिवितान आसलें तें सगळ्याचो नाश जाला. पूण आतां आमी तर जेजून कितें केलां तेजेर तर आमी सोत मानता, तेजेर आमी बावार्थ दवरता, जाल्यार आमी आमच्या जिवितान तें बरेंपण अणभवतलीं. जरी तर आमकां खबर आहा जेजू मेला, जेजून खुर्सार तो हें केलां, पूण आमी बावार्थ दवरिना, जाल्यार आमी सासणीक जिवीत पळयतलीं वो नाश जातलो आमच्या जिवितान. सो बावार्थ धरप भोव गरजेचें. आनी वो बावार्थ कहो येता आमकां?
देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ जाता. तेका लागून देवाचें उतर आयकप भोव गरजेचें. एकदांच आयकल्यार पुरो न्हू दिसाक. पोतून आमी तेंच आयकोंक जाय. जेन्ना आमी एकूच टॉपीक घेता आनी एकूच टॉपिकाचेर आयकता तितलो आमचो भावार्थ तयार जाता. आनी पवित्र आत्मा आमकां आनीक शिकयता त्या उतरान. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो हें उतर भोव गरजेचें. आयकोन पयलो भावार्थ येवपाक आनी तोच भावार्थ आमकां जेजून जें कितें केलां तेका आदार दिता सोत मानपाक. आमकां तर भावार्थ आमी धरिना जेजून कितें केलां तेचेर जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत मेळचें ना आनी आमकां आमच्या जिविताचोच नास आमी पळयतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. फॉर दीस इज हाव गॉड लव्ड द वर्ल्ड म्हणटा. हे भाशेन देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. ही गेव हीज वन एंड ओनली सन. तेणें आपलो एकूच अपुरबायेच्या पुताक दिलो. सो दॅट एवरी वन हू बिलीव्स इन हिम will not perish but have eternal life. जी कोण ताजेर सोत मानता जेजूचेर ती तेंचो नाश जावचो ना पूण तांकां सासणीक जिवीत. जोरी तर आतां आमी सोत मानिना देवाच्या उतरान जाल्यार आमच्या जिविताचो नाश आमीच कोत्ता न्हू. पूण जेन्ना आमी सोत मानता तेन्ना आमी सासणीक जिवीत पळयतलीं. आनी हें सासणीक जिवीत जें आहा तें भोव गरजेचें. आमकां दिसता आमी ह्या संवसारांतले दीस सारता ते बरें सारचे हे. पूण हिंगोर आमी थोड्याच टायमाची. आमचें फायनल पर्मनंट डेस्टिनेशन हूंय स्वर्गार. सो आमी तर म्हाजें पयलें कितें आसलेलें सासणीक जिवीत म्हटल्यार म्हाका सजमणी आसली कितें मरणा उपरांत. पूण जेन्ना म्हाका कळोन येयलें तें सासणीक जिवीत आतां नाव ह्या प्रितुमेरूच चालू जाता तें. आमी मोत्तुकूच न्हय. प्रेज गॉड. आनी सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? इटर्नल लायफ म्हटल्यार कितें? कोणाक खबर आहा? सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? वय पूण सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? ओके. आनी कितें? एनीबडी नोज? कोण तरी जाणा सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? ओके. सासणीक जिवीत म्हटल्यार देवाक वळखप, देवाचे वळख घेवप. आनी जोरी तर आमी ती वळख घेतली जाल्यार आमकां टायम काडचो पडलो, देवाच्या उतराचेर नियाळ करचो पडलो. तेन्नाच आमी देवाक वळखतली न्हू. नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. प्रेज गॉड. आतां तुमी पयल्या दिसा येयल्ली तेन्ना सगळीं एकामेकाक वळखतालीं ना. उलोवप जालें, टायम जाल्लो, चायेच्या टायमार ब्रेक जाता तेन्ना तुमी मेळोंक लागलीं, उलोवंक लागलीं, देवाच्या उतराक कितें सांगलां तें डिस्कशन कर. तेन्ना तुमकां वळख जाली. नांव विचारलें, मागीर तुमी दिसालें खंयसून येयल्या, कितल्या दीस रावपाची, ही सगळी भासाभास जाली न्हू. तोच एग्जाम्पल म्हटल्यार एकामेकाक वळखप. तुमी वळख घेतली न्हू. सासणीक जिवीत म्हटल्यार देवाक वळखप. कितलीं जाणां देवाक वळखतात? कितलीं जाणां देवाक वळखता? आमी भोव थोडो वळखता आसतलीं न्हू. पूण पूर्णतायेन आमी आजून पासून देवाक वळखोंक ना. कित्याक तो जावन आसा एक प्रोसेस. सदां दिसपटी देवाचें उतर घेवन जेन्ना आमी तें मानून घेता उतर आनी आमी तें आपणायता आमच्या जिवितान तेन्ना आमकां कळोन येतलें की तें उतर जें कितें आमी वाचलां, जे उतराचेर आमी नियाळ केला, तें उतर आमी मानून घेतलां, सोत मानलां आनी आमी आतां देवाची वळखूय घेतल्या.
पूण बायबल केदो व्हडलो आहा न्हू दिसती पडटा पळय केदो आहा बायबल. सो म्हयन्याक एक पावटी पुरो देवाची वळख ना, दिसा दिसपोटी. कित्याक देवाचेंच उतर म्हणटा John 17:3. Can we go to John 17:3? And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. कितें म्हणटा हिंगासोर सिस्टर वास कोंकणीन? तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप हेंच तें सासणीक जिवीत. सो कितें म्हणटा? ज्या जेजूक तुवें पाठयलाय तेजी वळख घेवप म्हटल्यार सासणीक जिवीत. आनी जोरी तर आमी ती वळख घेतली जाल्यार आमकां देवाच्या उतराचो नियाळ भोव गरजेचो. देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतर शिकोवंक, देवाचें उतर सांगता तें उतरा प्रमाणे करूंक दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितान. प्रेज गॉड. अँड दीस इज द वे टू हॅव इटर्नल लायफ. हे भाशेन आमकां सासणीक जिवीत आमच्यान घेवं येता. कहें? टू नो यू, जेजू क्रिस्ताची वळख, द ओनली ट्रू गॉड, तो जावन आसा एकूच खरो देव, अँड जीसस क्रायस्ट, द वन यू सेंट टू अर्थ. जेजू कोणें धाडून दिला? जेजू आपुणूच येयला संवसारान? त्याच्या बापान धाडला. आनी ताची बापाची खोशी करूंक तो संवसारान येयलो. प्रेज गॉड. सो हिंगासोर म्हणटा अँड दीस इज द वे टू हॅव इटर्नल लायफ. म्हणजे हे भाशेन आमकां सासणीक जिवीत घेवं येता. सासणीक जिवीत आहा पूण आमी घेयना जाल्यार आमकां मेवतले ना. तेका लागून पयले स्क्रिप्चरान कितें म्हणटा? जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरता तेंकां सासणीक जिवीत मेवता. भावार्थ तर ना जाल्यार आमकां सासणीक जिवीतूय मेवचें ना. आनी जोरी तर आमी देवाची वळख घेयना जाल्यार आमी सासणीक जिवितान ना. दोनूय गरजेचें. भावार्थ पयलो जाय आनी मागीर देवाची वळखूय जाय. भावार्थ पयलो येता न्हू आमकां, तो भावार्थ आमी कंटिन्यू करपाक जाय. त्याच भावार्थान आमी आमचो भावार्थ देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आनीक आनीक वाडोवपाक जाय. वो भावार्थ जो देवान आमकां दिला तो आमचो भावार्थ, तो देवाचें देणें. देवाचें देणें. देवान आमकां भावार्थूय दिला, फुकट दिला. फकत आमी हें उतर आयकोंक जाय आनी आमचो भावार्थ वाडोवपाक जाय. कित्याक हें उतरूच आयकोन आमकां भावार्थ येता. पूण कितलीं काय आमी उतर आयकतात? ओके, आतां एक क्वेश्चन हा, सारकें आन्सर करात हा. जेन्ना परिस्थिती येता, जेन्ना दुयेंस येता तेन्ना तुमी तुमचो मोबायल ऑन करिना? कोत्ता. मागीर सदांकाल करपाक कितें जाता? देवाचें उतर आयकप, देवाचें उतर मानून घेवप, देवाचें उतर सोत मानप हें जावन आसा एवरीडे प्रोसेस. सदांकाल आमी करपाक जाय. ओ जेन्ना आमचे सिम्टम्स आमचे कडेन उलयता तेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता वो आमकां कितें भोगता तें उलयता? पूण भोगता तें उलोवंक जाय आमी? ना. तेका लागून देवाच्या उतराचेर नियाळ भोव गरजेचो. जोरी तर तें उतर आमच्या काळजान हा, तेंच उतर आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें. सो तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें जाल्यार तें उतर पयलें आमच्या काळजान रिगोन आसपाक जाय. पयले सुवातेर आमी उतर आयकोचें पडलें. जायतीं जाणां म्हणटा न्हू आमकां वाचूंक येना. आतां हिंगर बसल्यार तेन्ना दुसरो मनीस वाचता तेन्ना तुमकां आयकता. तेंच उतर तुमच्या कानार पडटा तेन्ना तुमकां भावार्थ येता. प्रेज गॉड. सो वाचूंक येयना म्हणून
आमी आमचो भावार्थ वाडोवपाचो ना? वाडोवंक जाय न्हू. कहें देवाचें उतर आयकोन तुका तर वाचूंक येयना जाल्यार जी कोण वाचता तेन्ना आमी कान दिवन आयकोपाक जाय. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा म्हाज्या उतर तुमी बरें चित दिवन आयकात. आमी तर चित दिना जाल्यार तें उतर आमच्या कानार पडटलें ना. जरी तर आमी आतां हिंगासर बसल्या आनी घरा कडले आतां हुस्के आयज घरा वयता न्हू आमी, घरा कडेन कितें करूंक जाय वचोन, वो हुस्को तर आमकां येता पूण आमी फिजिकली हिंगर बसल्या जाल्यार खऱ्यांनीच हें उतर तुमच्या कानार पडटा? कानार पडटा जायत पूण कानार भितर वचना, आनी भितर वचना जाल्यार तें तुमच्या काळजानूय रिगोना. सो भोव गरजेचें हें उतर बरें धान चित दिवन आयकप. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो सोजमोले आतां तुमकां सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? कितें सासणीक जिवीत? देवाची वळख घेवप. जे भाशेन आतां एक फॉर एग्जाम्पल सोजमोवपाक बरें जातलें. आतां एक कोणाक सपोज एक चेडूं आहा, ताका सोयरीक येयल्या, ती दोगांय एकामेकाक वखना, चेडोय वखना चेडूय वखना, डायरेक्ट काजार जातात ती? पयलीं कितें करतात? पयलीं वळख करतात. पयलीं ती मेवतात, उलयतात. एका उलोवपान कळटा सगलें? ना. एक 2-3 फावटी मेवतात, चायेक वयता ओ ही भोवंक वयता, मागीर उलोवप जाता, मागीर कळटा ताका कितें बरें लागता, ताका कितें बरें लागना, तो कहो मनीस, तेजो स्वभाव कहो. पयल्याच दिसा गेलो आनी तो चेडो गेलो आनी त्या चेडवाच्या रागार जालो जाल्यार ते चेडूं आनी काय जातलें? ना. तेन्ना जेन्ना ती टायम सारतात, भोंवतात, एक उलोवप जाता तेंच्या मोदेकात, तेन्ना एकामेकाक गमोन येता, वळखतात ती एकामेकाक, वळख जाता. मागीर ती वळख कंटिन्यू जाता. मागीर रोखडीच काजार जाता? 4 दिसांनी काजार जाता? एक 6 म्हयने तरी रावतात न्हू, एकामेकाची वळख घेता आनी मागीर काजाराचो निर्णय घेतात, काजार जावप. प्रेज गॉड. पूण डायरेक्ट जायना. तेच भाशेन जेजूची वळख आमकां आसपाक जाय. उतर आमी जाणा पूण वळख ना जाल्यार? आनी ती वळख तर आमी वळख करून घेतली जाल्यार देवाचें उतरूच आमकां तेजी वळख दितली जेजूची. कित्याक उतरान बरयल्लें आहा. कोणे तरी जेजूक पळयला? बापाक पळयला? ना. आमी कोणेच पळोवंक ना. पूण जें कितें उतर आमकां सांगता तें उतर आमी सत मानता. आमकां दिसना तें उतर आमी वाचता तेन्ना आमकां दिसता? ना. पूण भावार्थूच म्हणल्यार आमकां कितें दिसना पळय तें, आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो देवाची तर आमी तर त्या सासणीक जिवीत अणभवतलीं जाल्यार देवाची वळख घेवप भोव गरजेची. जे भाशेन आतां आमी एग्जाम्पल घेतला एक चेडो आनी चेडवाची, ती पयलेच फावटी मेळोन काजाराची डेट फिक्स करिनात. ती टायम सारतात, ती उलयतात, एकामेकाक वळखतात आनी मागीरूच निर्णय घेतात. पूण जी कोण मोगान आसता तांकां टायम जाय नाका. कित्याक ती ऑलरेडी टायम सारून एकामेकाक वळखतात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. वो एग्जाम्पल आ. सो तेच भाशेन आमी जेजूची वळख घेवंक जाय, बापाची वळख घेवंक जाय. आनी ती वळख तर आमकां मेवतली जाल्यार देवाच्याच उतरान आनी कितेंच ना. आनी जेन्ना आमी ती वळख घेता तेन्ना आमी हे सासणीक जिवितान आसतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता? सगल्यांक सोजमोता? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सासणीक जिवीत म्हळ्यार कळ्ळें? हांव विचारतलें आं एंडाक, बरोवन घेयात. कित्याक जायते फावटी हें शिकयलां. फर्स्ट टायम शिकयता? ना. कितल्या जाणांनी येवन सासणीक जिविताचेर शिकयलां. सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें, इवन फुडें शिकयलां. हांव तरी तुमकां सासणीक जिवितूच म्हळ्यार कितें तें विचारता. हें भोव गरजेचें. प्रेज गॉड.
थँक्यू जिजस. सो तुमकां दिसना आतां तुमी ती वळख घेवंक जाय जेजूची, आनी ती वळख घेतली जाल्यार आमकां उतराची भोव गरज. हें उतर उलोवप, हें उतर वाचप, ह्या उतराचेर नियाळ करप. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सजमता? कोणाक कितें सजमोंक ना हिंगर पासून? सगल्यांक सजमला? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो कॅन वी गो टू अगेन टू जॉन 3:16? हे स्क्रिप्चर कित्याक घेतलेलो? तुमकां दाखोवपा खातीर सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें. सो हिंगासर कितें म्हणटा? फॉर दीस इज हाव गॉड लव द वर्ल्ड. सगल्यांक खबर आहा जेजून देवान मोग केला म्हणून संवसाराचो? सगल्यांचो केला वो आमचोच केला? हिंगर कोण बसल्या पळय तेंचो सगल्यांचो केला. कशें कळटा आमकां? ओके, पूण देवाचो मोग खरेंच आख्ख्या संवसाराचो केला म्हणून कशें कळटा? आतां फॉर एग्जाम्पल पावस सगल्यांक दिला न्हू, वतूय सगल्यांक दिला. हेजेर आमकां कळोन येता की देवान सगल्यांचो एक सारको मोग केला. पूण आमी काय कोत्ता एकामेकाचो मोग एक सारको? वो आमी धरून रावता आदल्यो सगल्यो फायली. कोणें कितें म्हटलेलें, केन्ना म्हटलेलें, थोडी डेट पासून विसरोनात, थोडी एनिवर्सरी पासून कोत्ता. आयज वर्स जालें, दुसरें वर्स येयलें, 2 वर्सां जालीं, तेणें म्हाका तशें म्हटलेलें. पूण हें देवा कडसून येता? ना. हे उगडास धरप, ही डेट उगडास धरप, हे सगळें वायट उगडास धरप कोणाचें काम? सैतानाचें. आमी सैतानाची? आमी कोणाची? देवाची. आमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं. सो देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तेंच आमी आयकोंक जाय आनी तेंच तेजेर नियाळ करून आमची कोर्णीय तशी जातली. पूण जेन्ना सैतान येता तेन्ना आमच्या मनाक एटॅक करता न्हू. तो मोतीन येता. कितें घेवन येता? चिंतप घेवन येता. आनी आमी कितें करता? तो सांगता तें आमकां सत कशें दिसता. कित्याक दिसता? कित्याक आमकां देवाचे उतराची वळख ना, आमी देवाक वळखना, आमी सासणीक जिवीत म्हणल्यार कितें तें नको. सो हें जाणा जावप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. ही गेव हीज वन एंड ओनली सन सो दॅट एवरी वन हू बिलीव्स. कितें म्हणटा? एवरी वन म्हणटा. सो कितें गरज? सत मानप गरजेचें. कोणाक मेवता सासणीक जिवीत? जो कोण सत मानता. आमी तर सत मानतेलीं जाल्यार आमकां उतर पयलें आमच्या कानार पडची गरज. उतर पयलें उलोवपाचें, तें उतर कानार पडोन मागीरूच आमी सत मानतलीं न्हू. आमकां कशें कळटा आमी सत मानला म्हणून? तेंच उतर आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. gave his one and only son so that everyone म्हणटा. ओली साम म्हटला? थोडीत म्हटला? ना. जी कोण भावाड, जी कोण सत मानता. Everyone who believes in him will not perish but have eternal life. जी कोण सत मानता ती सासणीक जिवीत अणभवतली. हालेलुया. आनी हे सासणीक जिवीत म्हटल्यार देवाची वळख, देवाक वळखप. तेका लागून देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. एकूच खरो देव म्हटल्यार एकूच आहा. एकूच आहा न्हू खरो देव. प्रेज गॉड. म्हणटा न्हू ते हितून पयलो स्क्रिप्चर घेतला तितून दिस इज द ओनली ट्रू गॉड. एकूच स्वताचो देव हा. जें कितें आमी उतरां प्रमाणे आयकोता तें देवाचें. आमकां फोट म्हणून केन्ना कळटा? जें कितें पुस्तकान ना ती जावन आसा फोट. पूण सैतान कितें करता आमकां? ती फोट आमच्या मनान
चितो पाडटा आनी आमी ते चितीत रावतात. पूण आमकां जेन्ना ती चितप घेवन येता तेन्ना आमकां तें नाकारूंक जाता ओ तेजे अधिकार चलता आमच्या जिवितार. आमकां अधिकार दिला म्हणटोच आमी जी तो फोट घेवन येता तेजेर अधिकार आमी घेवपाक जाय. आनी कहो घेतली देवाचें उतर उलोवन तेका सांगोन देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें ओ तेजी ती फोट घेवन येयला तेकाय आमी मानून घेता आनी आमी तेजेर आमची चिंतना घडोयता जाल्यार कितें जातलें आमचो नाश जातलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जे देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो तेणें संवसाराचो मोग केलो. मोग केला न्हू. देवान तर इतलो मोग केलो आमचो आनी एकल्याच पुताक धाडला आमच्या खातीर धाडून दिलो म्हणटा. तो मोग आतां आमचे भितर आसपाक जाय न्हू. आहा आमच्या भितर मोग खंय आहा काळजान आहा खऱ्यांनीच ओ सगळें भरला कचरो संवसाराचो. एक म्हाका सांगा तुमी सगळ्या घरांनी गार्बेज जाता न्हू वेस्ट जाता गार्बेज जाता ती आमी थींच दवरता दवरूंक जाय न्हू. वास मारता आनी जी गार्बेज आमी भितर काळजान भरून दवरता तेजें कितें ती भायर घालूंक जाय न्हू. तेजो वास येना म्हणून बरें न्हू दवरपाक. येता पूण तांकां सोजमणी ना न्हू. घरची जी गार्बेज जाता ती दवरल्यार वास येतलो म्हणून तांकां बेस बरी खबर आहा. पूण जी वेस्ट आमच्या भितर आहा जी आमी दुसऱ्या आड उलयता दुसऱ्याक आमी जायत्या उतरांनी पाचारता वो दुसऱ्यांनी आमकां कितें म्हणलां तें आमी आमच्या काळजान दवरला न्हू. दवरला की दवरूंक ना. पूण तें काळजांतलें सगळें भायर सोदतलें आनी आमचें काळीज एक बरें मोगाचें काळीज जातलें जाल्यार आमच्या मनाची नवसोडणी करची पडली. मनाची नवसोडणी कशी जाता जें कितें देवाचें उतर सांगता त्या प्रमाणें आमी आमची चिंतना चेंज करता. जें कितें आदलें आहलें तें आतां आमी सोत मानता हें उतर उलोवन ऑलरेडी नवें जालां म्हणून तेन्ना आमच्या मनाची नवसोडणी जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. पूण देवाचें उतर म्हणटा रोमन्स 5:5 कितें म्हणटा कितें म्हणटा रोमन्स 5:5 ती खबर ना. ही तरी खबर आसपाक जाय न्हू. काल पासून घेतला भयणीन घेवंक ना घेतला हांवें आयकलां हांव आसलें हिंगर बसोन. कितें म्हणटा रोमन्स 5:5 त्या पवित्र उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. पोतून वाच. हो बरवसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. आपलो मोग वतयतलो म्हणटा न्हू. ओतला वतयतलो ओतला. वतला जाल्यार तो मोग कित्याक आमी भायर सरना तर आमचे भितरसून चोक जाला पायप. उदक केन्ना येयना आमकां जेन्ना कितें चोक आसता ओ पायपान कितें कचरो बसता तेन्ना उदक बरें फ्लो जायना न्हू. सो हो मोग कित्याक फ्लो जायना कचरो आहा. कोणागेर बांय आहा साफ करना तुमी कशी करता आं कोण देंवता न्हू. प्रेज गॉड. आनी आतां बांयंत कितें पडलें जाल्यार तुमी बांयंतूच सोडटा. आतां सपोज एक उंदीर पडलो जाल्यार तूं बांयतूच सोडटा. चिंतना येतलें न्हू उदक पिवंक जाय नाल्यार कशें जातलें काडटा न्हू. कशें काडटा कोबलें घालून देंवता आनी काडटा नाल्यार कोबलेंय घालता न्हू. कोबलें ना जाल्यार बालदी घालता. कोबलें खबर आहा सगल्यांक. प्रेज गॉड. पूण ही जी बांय आमचे भितर आहा मोगाची बांय तेजें कितें
आमकां दिसती पडना म्हणून आमकां खबर ना म्हणटा आमी भितर कितलो कचरो भरला तो आमकां खबर आहा न्हू खबर आमकां खबर ना आमकां तर खबर ना जाल्यार आमकां राग म्हणटा तो येवपाचो नासलो आमकां राग येना पूण आमच्या काळजान कितें वतयलां मोग वतयला मोग येता भायर कित्याक येना कितें जाला कचरो भरला दिसती पडटा तुका हां सो आतां हें तर कचरो भरला तेजी साफ जातलें जाल्यार कितें करचें पडलें आमी पयले सुवातेर आमचें मन बदलचें पडलें आमी जें कितें चिंतालीं आमी कितें राग धरून रावतालीं त्या मनाची आमी नवसोडणी करची पडली आनी उतर उलोवचें पडलें मनाची नवसोडणी बेश्टी जाता देवाच्या उतराचेर नियाळ जेन्ना आमी कोत्ता आनी तेंच उतर आमी पोत्तून पोत्तून तेजेर आमी नियाळ कोत्ता तें उतराचेर पोंडर कोत्ता तेन्ना आमच्या मनाची नवसोडणी जाल्या आनी जें कितें उतर आतां आमच्या तोंडांतलें भायर सोदतालें पयलें तें आतां बदलोंक लागता न्हू आमी आदलेंच उलयता मनाची नवसोडणी करून ना जोरी तर आमी खऱ्यांनीच आमच्या मनाची नवसोडणी केल्या जाल्यार आमी आतां आमकां कोण येतले आमच्या मनाची नवसोडणी जाल्या कोही कितें आमच्या तोंडांसून भायर सोदता पळय तेजेर जोरी तर आमच्या काळजान मोग वतयल्लो हा म्हणटा पूण तो मोग भायर सरोना वायट उतरां भायर सोदता म्हणजे आमच्या काळजान सगळो कचरो भरला जायते फावटी आमकां कुन्नाटकाय जाता न्हू एकामेकाची कोण कितें बरें करता तें आमकां पळोवंक जायना आमकां रोखडेंच आमकां हें जाता म्हटल्यार कितें तरी आमकां जेलसी येता तो कहो तो हें करूंक शकता म्हाजें कितें प्रेज गॉड पूण देवाचो तर मोग वतयल्लो हा जाल्यार ओहली चिंतना ओहली कुन्नाटकाय आमी चिंतूं येता आमी हेजेर नियाळ करूं येता ना आमच्या काळजान तर देवाचो मोग वतयल्लो हा म्हणटा तोच मोग भायर सोदतलो प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया बेस्ट एग्जाम्पल पापा घेता टूथपेस्ट आयकला तुमी एग्जाम्पल कितल्या जाणांनी आयकोंक ना सगळ्यांनी आयकला आत वयर घालिना न्हू तुमी प्रेज गॉड टूथपेस्ट आहा सकाळीं फुडें उठोन आमकां पयलें कितें आमी कित्याक हात घालता टूथपेस्ट आतां टूथपेस्ट तर आमी दामली मोजसून कितें येतलें टूथपेस्ट सकलसून दामली जाल्यार कितें येतलें टूथपेस्ट तेजेर रावन उबी रावन जंप मारली जाल्यार कितें भायर येतलें टूथपेस्ट जाल्यार जो मोग आमचे भितर वतयला आमकां कोणें कितें म्हटलें आमकां कोण आमच्या आड येयलो आमचें कोणें नांव पिड्यार केलें वो आमकां आमचे कोणें गजाली केल्यो जाल्यार आमच्या तोंडांसून कितें भायर सरोंक जाय मोग कित्याक तो मोग आमचे भितर वतयल्लो हा वतयतलो म्हणटा ना प्रेज गॉड थँक यू जीसस पूण येता तो मोग भायर सोदता मोग तर भायर सरोना जाल्यार कितें हा सगळो कचरो भरला कसलो कचरो जेलसी प्रायड बिटरनेस कुन्नाटकाय हे सगल्यो वस्तू भितर हा तेका लागून तो मोग भायर सरोंक आगोड जाता कित्याक हें ब्लॉक कोत्ता तो मोग जो वतयल्लो हा त्या मोगाक ह्यो सगल्यो गजाली सगल्यो वस्तू आडान दवरता प्रेज गॉड थँक यू जीसस जरी तर आमी ही टूथपेस्टीचो एग्जाम्पल आमच्या मोतीन दवरता आनी आमच्या काळजान दवरता आमच्या आड कोणूय येवंक आमकां कोणेंय कितेंय म्हणोंक आमचें नांव कोणूय पिड्यार करूंक आमकां तर खबर हा देवाचें उतर कितें म्हणटा तेजेर आमी नियाळ कोत्ता तेजेर आमी आमचें मन दवरता जाल्यार आमकां जो कोण आमच्यो गजाली कोत्ता जो कोण आमच्या आड येता आमच्या काळजानसून कितें भायर सरतलें मोग
प्रेज गॉड. जायते फावटी आमकां दिसता कितें आमी अहें करून आमकां बऱ्याक पावता. कोणाचो राग धरून, कोणें कितें म्हटलां तें भरून धरून आमच्या काळजान, वो कोणें कितें आमच्यो गजाली केल्या तें धरून दवरल्यार आमकां बरेंपण येता. आमी बरें काम करता कशें दिसता आमकां संवसाराच्या सिस्टमा प्रमाणें. पूण खऱ्यांनी बरेंपण येता ना. कितें जाता? कितें जाता? आमकां पयले सुवातेर आमचे भितर पिडा दुयेंस सगळें भितर सोदता. सो आमकां तर जेजून बरी भलायकी दिल्या, खुर्सार मोरोन ताणें आमकां बरे भलायकीन भरलां. पूण आमकां जाय तशें आमी करता. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी नियाळ करिना, देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी चलना, जाल्यार आमी तें दुयेंस मागोन घेता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कितले फावटी आमी रागान कसली कसली दुयेंसां पळयतात. जोरी तर देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या भितर मोग वतयल्लो आहा, जाल्यार खऱ्यांनीच तो वतयला. आमकां दिसती पडटा ना, पूण देवाचें उतर म्हणटा रोमन्स 5:5. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. रोमकाराची चीट 5:5 म्हणटा देवाचो मोग वतयल्लो आहा आमच्या भितर. जोरी तर हो मोग वतयल्लो आहा जाल्यार होच मोग भायर सरोंक जाय. पूण कितें आडायता? आदली हिस्ट्री, आदी कितें घडलेलें पळय तें, हें सगळें ब्लॉक करता. जो मोग आमच्या भितर वतयल्लो आहा पळय तेका देवान वतयला मोग. पवित्र आत्म्या उद्देशी तो मोग वतोवन दिला. दितलो म्हणटा दिला. जोरी तर आमी तें उतर मानून घेयना आनी आमी तयार ना तें उतराची खुशालकाय पाळूंक, जाल्यार आमकां कितें जाय तेंच आमी करतलीं. आमकां कितें बरें दिसता तेंच आमी करतलीं. प्रेज गॉड. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी सगळें बरेंपण पळयतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आतां आमी कितें करया? जोरी तर आमच्या काळजान मोगूय वतयल्लो आहा आनी रागूय आहा कोणाचो, वो कोणाचें कितें आहा, कोणें कितें म्हटलेलें तें बी आमी तो धरून रावल्या, जाल्यार आतां आमी कितें करचें पडलें? बोगसणें दिवचें पडलें. बोगसणें दिता तें आमकां हेल्प करता वो त्या मनशाक हेल्प करता? आमकां. पूण आमकां कितें दिसता? आमी तर बोगसणें दिलें जाल्यार आमी त्या मनशाचेर फावर करता. आमी त्या मनशाचेर फावर करिना. वो तें कोणें कितें आमच्या आड म्हटलां तेका आमी फावर, आमी आमकांच फावर करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जोरी तर आमच्या काळजान देवाचो मोग वतयल्लो आहा जाल्यार तोच मोग आमच्या तोंडानसून भायर सरोंक जाय. आनी आमच्या उतरा प्रमाणें आमकां कोण येतलें? आमच्या काळजान खऱ्यांनीच हो मोग आहा, मोग आहात, पूण त्या मोगाक आडयता. कितें आडयता? जे भाशेन आमकां दिसता कितें बरें, आमी जेन्ना तशें करता तें सगळें त्या मोगाक आडयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. Can we go to Romans 5:5? कितें म्हणटा? And this hope will not lead to disappointment. वो जो बोरवासो आहा तो आमकां लोजेन घालिना. For we know how dearly God loves us. आमकां खबर आहा देव आमचो कितलो मोग करता. आमी तेजी आपुरबायेची धूव, आमी तेजी आपुरबायेचो पूत. देव आमकां आपली आपुरबायेची पूत आनी धूव म्हणटा. पूण आमी मानून घेतला देव कितें म्हणटा पळय तेजेर. प्रेज गॉड. बिकॉज ही हॅज गिवन अस द होली स्पिरीट. तेणें आमकां पवित्र आत्मो दिला टू फिल आवर हार्ट्स विथ हिज लव. सो आमच्या काळजान जो मोग आहा तो कोणा उद्देशी आहा? पवित्र आत्म्या उद्देशी. प्रेज गॉड.
पवित्र आत्म्या उद्देशी तो मोग वतोयल्लो हा आमच्या काळजान. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आनी जोरी तर तो मोग आमी आतां दुसऱ्यांक दितेली जाल्यार पयले स्वातेर आमचें चिंतप सारकें जावपाक जाय. चिंतप तर आमचें सारकें आहा, आमचें उतर सारकें आसतलें. आनी उतर तर आमचें सारकें आहा जाल्यार आमच्यो कोडण्योय सारक्यो आसतल्यो. सो मेन म्हटल्यार कितें, आमचें चिंतप, आमचें थिंकींग. आमी कितें दिसभर चिंतता, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना घडयता, वो आमच्या आड कोण येता, आमकां कोणें कितें म्हटलां, तेणें कितें म्हटलेलें, आमच्या घरानूच सासूमाय आनी सुने मदें मोग वता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमी तयार आहा बोगसूंक आमचे सासूमायंक, म्हाजे सुनेंक बोगसूंक आमी तयार आहा. ओ ती उलयता तेच्या वयर आमी उलयता. ओ त्या टायमार आमी हें देवाचें उतर घेता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी नियाळ कोत्ता आमी नियाळ. प्रेज गॉड. जोरी तर तो मोग वतयला तो भायर आमी दुसऱ्यांक दितेली जाल्यार हे उतराची गरज आमकां. हें उतर आमकां कितें सांगता, हें उतर आमकां कितें कर म्हणटा त्या प्रमाणे जेन्ना आमी चलता, त्या प्रमाणे आमच्यो कोरण्यो जाता, तेन्नाच आमी हो मोग आमच्या आड कितें येवंक आमकां पर्वा आसची ना, पूण तो मोगूच आमच्या भायर सत्तलो. जे भाशेन ती टूथपेस्ट खिंच्यानी दामली, तेजेर उडयो मारल्यो, तेजेर सकयलसून दामली, मदसून दामली, त्या ट्युबानसून टूथपेस्ट भायर सत्ता, ते भाशेन कोणूय आमच्या आड येवंक, कितेंय आमकां कोण म्हणोंक, आमच्या भितर जो मोग वतयल्लो आहा तो मोगूच आमच्या भायर सत्तलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. पूण जेन्ना आमी धरून रावता, बोगसूंक जायना, रागान जियेता, कुन्नाटकायेन जियेता, दुसरो वयर सतत तो आमकां पळोवंक जायना, आमी तेज्या बद्दल गजाली कोत्ता, कोणाच्यो चाडयो सांगता, तेन्ना हो मोग भायर सत्तलो ना. हें खोटें उतर, हें खोटें उतर आमी उलयता आनी तेंच उतर आमच्या जिवितान मागीर घडटा. कित्याक जिवीत, मरण आनी जिवीत खंय आहा? आमचे जिबेर आहा. सो आमकां कितें जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे तेंच आमी उलोवंक जाय. जोरी तर पवित्र आत्म्या उद्देशी हो मोग आमच्या काळजान वतयल्लो आहा जाल्यार पवित्र आत्म्याचो स्वभाव कसलो? मोगाचो. पवित्र आत्मो आमच्या भाशेन जियेता ना. तेज्या उद्देशी तर तो मोग आमच्या काळजान वतयला जाल्यार आमचें जिवीत पवित्र आत्म्या भाशेन जावपाक जाय. पवित्र जावपाक जाय आमचें जिवीत. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जेजूक आपल्या तेच्या बापान संवसारान धाडलो आनी जी कोण सोत मानता तेंचो नाश जायना जावपाक, पूण सासणीक जिवीत मेवच्या खातीर. पूण आमी तर ohल्या गजाल्यांनी रावलीं, आमी तर अहें बोगसणें दिना, आमी तर कोणाक बोगशिना, आमी कोणाचो राग धरून रावता, जाल्यार जेजून केला तेजो फायदो कितें? प्रेज गॉड. जेजून तर येवन सगल्याचो नाश केला आनी जी कोण भावार्थ दवरता ती सासणीक जिवितान आहा म्हणटा, जाल्यार आमचो आतां निर्णय कितें जावपाक जाय की जेजून जें कितें केलां तितून सोत मानप. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जेजू येवन आपलो जीव दिवन तेणें सगल्या बेसांवांनी आमकां भरल्यान. पूण जायते फावटी ती बेसांवां आमकां दिसती पडनात. कित्याक दिसती पडना? आमच्या उतराक लागून आमी रॉंग उतर उलयल्या, वो आमकां खबर ना. एक म्हटल्यार आमी नेणार आसता.
देवाचें उतर म्हणटा म्हजे पोरजेचो नाश जाला कित्याक तांकां म्हाज्या उतराची वळख ना म्हणून. होजाया 4:6. पूण जोरी तर आमकां देवाची उतराची वळख आहा आनी तरी पूण ही कावजान आमच्या कुन्नाटकाय आहा जाल्यार आमी खऱ्यांनीच देवाक वळखला ना. जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां वळख आहा पूण आमच्या भितर कावजान कितें आहा? देवाच्या उतरा प्रमाणेच आहा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. एफिशियन्स 1:3 कितें म्हणटा? कॅन वी गो टू एफिशियन्स 1:3? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कितें म्हणटा? ऑल प्रेज टू गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट who will bless us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. पोतून वाचता. ऐका ना सारकें. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who will bless us. Who has blessed us. पयले फावटी वाजलेले तेन्ना कित्याक सांगूंक ना? हांव मिस्टेक करता म्हणून. उगीच रावल्या. आयकोंक नासले? आयकल्ले? मागीर कित्याक सांगूंक ना? अहें न्हू की हांव मिस्टेक करिना, तुमी उगीच रावंक जाय, हांव सांगता तें सगळें मानून घेवंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा तितलेंय मानून घेवपाचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पोतून वाचता. ऑल प्रेज टू गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. So कितें म्हणटा सिस्टर? वाच. स्लो वाच. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया, दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सर्गीचो आपलो आशिर्वाद, सगळीं आत्मीक वरदानां तो सुबामपणां देंवयत आसा. देंवयत आसा म्हणटा पूण हिंगर कितें म्हणटा? हू हॅज ब्लेस्ड अस म्हणटा. कोंकणीन कितें म्हणटा? हू हॅज. इंग्लिशीन म्हणटा हू हॅज ब्लेस्ड अस. म्हटल्यार ऑलरेडी देंवयल्या आनी आमकां त्या बेसांवान बोल्ल्या. पूण ती बेसांवां आमकां कित्याक दिश्टी पडना? आमचे वायट जे कितें आहा ताका लागून ना, ताका लागून न्हू. पूण आमकां खबर ना. आमी मानून घेवंक ना देवाचें उतर. हिंगासर म्हणटा देवाक आर्गां, बापाक आर्गां, जेजू क्रिस्ताक जाणें आमकां आशिर्वादीक केल्या सगल्या आत्म्याक वाठारान, सगल्या बेसांवांनी बोल्ल्या म्हणटा. आनी ती बेसांवां खूंय आहा? आत्म्यान आहा. प्रेज गॉड. सो आमचें काम कितें? फकत स्वत मानप, मानून घेवप. आमकां कितें करूंक जाय ती बेसांवां आमच्या जिवितान पळोवंक? जायते फावटी आमकां दिसता न्हू बायबल आमी वाचिनात, आमी देवाचें उतर म्हणना म्हणून आमी बेसांवां पळयना. वो आमी देवाचें उतर परगटूंक जाय अहें दिसता आमकां? कोणाक तरी दिसता? दिसतालें. पूण हिंगासर कितें म्हणटा? आमी मानून घेवपाक जाय, आमी अग्री जावपाक जाय. देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें. आमकां कितेंच करपाची गरज ना. जोरी तर आमकां दिसता आतां ही बेसांवां आहा ती तर आमी आमच्या जिवितान पळयतलीं जाल्यार आमकां कितें करूंक जाय? जाल्यार जेजूक येवपाची कसली गरज आसली? जेजून ऑलरेडी करून दवरला. तें करून दवरला तेजेर आमी सोत मानप. त्या सोत मानतकूच आमी तेच जेजून कितें केलां त्या उतरा प्रमाणे आमी आमच्या मनान नियाळ करतलीं. कितें येवंक आमच्या आड, कितें परिस्थिती आमच्या जिवितान येवंक, आमचो नियाळ जातलो देवाच्या उतरा प्रमाणे. जोरी तर आमकां अहें चिंतप आहा की देवान करून दवरलां पूण आमी पळोवंक पावना कितें आमकांय कितें करूंक जाय जाल्यार हें रॉंग. आमकां कितें करपाची गरज आहा? आमी फकत सोत मानूंक जाय. आनी दिसा दिसपटी देवाचें उतर हें देवाचें सुमूर्तीचें पुस्तक आमच्या वोटाचेर आसपाक जाय. आसता हें सुमूर्तीचें पुस्तक आमच्या वोटाचेर?
ओ आमकां कितें दिसती पडटा, आमकां कितें आयकोता, तेजेर आमी चड विस्वास दवरलो. प्रेज गॉड. आमी चिंतना घडोवपाक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. तुमकां दिसता आसतलें जी कोण हिंगासर भाव भयणां आमची येवन परगोटणी कोत्ता उतराची, तेंच्या जिवितान परिस्थिती येना, येता, पूण ती त्या परिस्थितीचेर फोकस करता ओ देवाचें उतर कितें सांगता पळय तेजेर फोकस करता. देवाचें उतर कितें सांगता तें. आनी जोरी तर आमी करिना जाल्यार हें सारकें आमी परगोटणी कोत्ता ती ना. आमी परगोटणी करपाक जाय जें कितें उतर आमी मानून घेतलां आमच्या जिवितान तेज्या प्रमाणे ती परगोटणी जावपाक जाय. म्हणजे आमी तें उतर वेव्हारान घातलां. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. आमी तर परगोटणी केली आनी आमचें जिवीत बोलतेंच जाल्यार देवाक मानवतात आमी ना. आमी तर परगोटणी कोत्ता आनी आमकां जाय त्या उतरा प्रमाणे तुमचेंय जिवीत चेंज जाल्लें, तुमच्याय जिवितान बरेपण येयल्लें ह्या उतरा उद्देशी जाल्यार पयले सुवातेर हें उतर घेवन आमी आमच्या जिवितान अणभवूंक जाय. हें उतर आमी वेव्हारान घालपाक जाय. तेन्नाच की हें उतर आमी वेव्हारान घातलां तेजेर आमकां कॉन्फिडन्स येतलो की हें उतर बाबा खरें. उतर खरेंच, पूण जायते फावटी चिंतना येतात न्हू. अहें न्हू की आमी परगोडटा आनी आमच्याय जिवितान कांय येना, परिस्थिती येता, पूण आतां आमचें चिंतप, आमचें मन दान सगळें देवाच्या उतराचेर. परिस्थिती येता पूण ती परिस्थिती आमी तर फेस कोत्तेली जाल्यार ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करप, ह्या देवाचें उतर ते परिस्थितीन उलोवप भोव गरजेचें. जितलें आमी हें उतर उलयता तें उतर आमच्या कानार पडटा आनी तें उतर जें आयकता तें उतर आयकलां म्हणून आमकां आमचो भावार्थ वाडटा. आनी तो भावार्था उद्देशी हें उतर वस्ती कोत्ता खंय आमच्या काळजान. जोरी तर हें उतर हा आनी तेंच उतर आमच्या तोंडांसून भायर सोदता, देवान आपलो मोग वतयल्लो हा पवित्र आत्म्या उद्देशी, जाल्यार आमच्या तोंडांसून फकत मोगूच येतलो. जोरी तर आमी सगळें जें कितें संवसार आमकां शिकयता हेजो तेजो राग दवर, हेजी तेजी दुस्मानकाय कर, हेजी तेजी गजाली कर, आमी तर ते भाशेन चलता जाल्यार आमीच त्या मोगाक आडोवन दवरता. जे भाशेन आमच्या घोराब्यान सगळ्यांगेर न्हू आहा, वॉटर कनेक्शन आहा, केन्ना केन्ना न्हू उदक व्हांवता पूण तुमच्या न्हवाक येना. कित्याक येना? कितें तरी चोकअप जाला, कितें तरी ब्लॉक जाला. तुमी मागीर थंय रावता, आपाप जातलें तें ना. कोणाक हाडटा? प्लंबराक हाडटा. तें काम कोण बरे भाशेन जाणा? प्लंबर. आमी तर वचोन तें उकडलें जाल्यार आमकां फिक्स करूंक येता? ना. अमक्या अमक्या कामाक अमको मनीस आहा. वो आमी रावता, आमी देवा कडेन मागता, दिमी घालता आनी म्हणटा सायबा उदक दी, उदक दी, उदक येयल्या पुरो, येयल्या पुरो, आमी हें म्हणटा. जाल्यार आमच्या जिवितान आमी मागणी कित्याक कोत्ता? आमकां खबर आहा देवान ऑलरेडी दिलां, तरी पूण आमी कित्याक मागता? आमकां थंय खबर आहा, त्या सिट्युएशनान खबर आहा आमी तर कितलीय दिमी घातली, आमी कितलीय रोडली, आमी कितलेय मागणे केले, ती आपाप ती लायन क्लियर जावची ना उदकाच्या पायपाची. तो प्लंबरूच येवन कोत्तलो. तेच भाशेन सगळीं बेसांवां देवान ऑलरेडी करून दवरल्या. आमकां आनी गरज आहा दिमी घालून मागपाची, मागणें करपाची, जेजू कोर हें म्हणपाची गरज आहा? ऑलरेडी केलां म्हणून आमी आर्गां आनी वाखाणी दिवपाक जाय. कित्याक पयलींच वर्ड म्हणटा ऑल प्रेज टू गॉड. सगळी तुजी वाखाणणी मोहिमा देवाक. कोण तो देव? बापूय, स्वर्गीचो बापूय. तेणेच आमकां रोचल्या, आपले सारकिली रोचल्या, आपले भाशेन रोचल्या, तेज्या इमेजीन आनी तेज्या लायकनेसान तेणें आमकां रोचल्यान, तेणें सेम अधिकार आमकां दिला. आतां आमचेर दवरलेलें आहा, आमी कितें उलयता पळय तें.
प्रेज गॉड. आमचें उतर कसलें वाकाणणेचें येता, आर्गां आनी दिनवासनेचें येता, सगलीं बेसांवां जी देवान ऑलरेडी करून दवरल्या तेच्या पुता उदेशी, ओ तोरी आमी मागता मागता मागता. उदकाची लायन चोकअप जाता तेन्ना तुमी मागोनात, ती तुमकां खबर आहा. मागीर सिट्युएशन येता तेन्ना ओ आमकां दिसती पडोंक लागता ही बेसांवां ना, आमी कशें स्वत मानता ती बेसांवां ना म्हणून. ती बेसांवां आहा, आमच्या आत्म्यान आहा, ऑलरेडी आमकां आशिर्वादीक केल्या. सो थंय आमकां मागपाची गरज आहा, आर्गां आनी वाकाणणी दिवपाची गरज. हालेलुया, प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आमी दिता आर्गां आनी वाकाणणी. ओ ते परिस्थिती प्रमाणे आमचे सगळे फोकस, आमचे सगळे धान मन त्या परिस्थितीचेरूच आमी घालता. आर्गां आनी वाकाणणी दिवया. जे भशेन सुरवातीकूच सांगला, वो दीस आमकां आयज फावो केला म्हणून आमी आर्गां आनी वाकाणणी दिया. दर एक दीस आमी जो पळयता तें एक देणें देवाचें. कितलीं आमची भाव भयणां आयज उठोंकूच नासतलीं, कितलीं आमची भाव भयणां एक्सिडेंट जावन सोंपल्या, कितलीं आमची भाव भयणां हो दीस पळोवंक पावना. पूण आमी आर्गां आनी वाकाणणी दीत रावपाक जाय, कित्याक देवान आमकां सगळ्या आत्मीक वाठारांत बेसांवांनी भरलेलीं आहा. ती बेसांवां आमच्या आत्म्यान आहा. आमकां कितें करपाची गरज ना, आमचें काम फकत स्वत मानप. देव रागा जाता आमचेर? कितल्या जाणांक सोय आहा वायट बुकलेट वाचपाची? वायट बूक सदां वाचूंकूच जाय तुमकां? ओ केन्ना इसोत्ता मागीर केन्ना इसोत्ता तेन्ना देव रागा जाता? ना. देव आमचो देव म्हटल्यार मोगान भरलेलो देव, आनी तोच मोग तेणें आमच्या भितरूय वतयला. पूण आमकां जायते फावटी हें चिंतप येता, आयज तुवें मागणें करूंक नाय न्हू, आयज तुवें तो बूक वाचूंक नाय न्हू, देव तुजेर रागार आहा. पूण देव मोगाचो, देव आमचेर रागार जायना. पूण तें चिंतप कोण हाडटा आमच्या मतीन? सैतान हाडटा. आनी आमकां कितें दिसता तें चिंतप देवाचें. तें चिंतप देवा कडसून येयलां. जें कितें मतीन आमच्या त्या टायमार येता तेन्ना आमकां दिसता की देव आमकां म्हणटा आयज हांव तुजेर रागार आहा. पूण देव रागार आहा? ना. पवित्र आत्मो आमकां कन्विक्ट करता, आमकां दाखयता आमी खंय चुकता, पूण तो आमचेर रागार जायना. जे भाशेन सैतान आमकां दाखयता, सैतान आमकां गिल्ट फिलींग हाडटा, आयज तुवें हें करूंक नाय, आयज तुवें मागणें करूंक नाय, तें सैतान हाडटा आमच्या मतीन, देव हाडिना. देव आमचो मोग कोत्ता. तेका लागून देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो. आनी जीं कोण भावार्थ दोत्ता तेंकां सासणीक जिवीत. सो आमी तर सासणीक जिवितान सदांकाल रावतेलीं जाल्यार भावार्थ धरप गरजेचें, स्वत मानप गरजेचें. देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमच्या जिविताची चाल आतां आमी धरुया. प्रेज गॉड. संवसार आमकां जायतें शिकयतलो, संवसार आमकां जायतें दाखयतलो, पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? थँक यू जीसस. हालेलुया. सो देवान आमकां सगळ्या आत्मीक वाठारान आशिर्वादीक ऑलरेडी केल्या. ते एक एक बेसांव तर आमी पळयतलीं जाल्यार स्वत मानप गरजेचें. आमकां कितेंच करपाची गरज ना. आमी फकत हें देवाचें उतर उलोवन जें कितें आमच्या आत्म्यान आहा तें आमी आतां भायर पळोवंक लागतलीं. पूण तो कंटिन्यूस प्रोसेस. हें न्हू एक दीस देवाचें उतर उलयलें दुसरे दिसा हॉलिडे घेतली, ना. उलयत रावपाक जाय. आमकां बोलदोवणी दिसची ना, कित्याक बोलदोवणी पयलीं खंय जाता? भितर जाता, आनी मागीर ती भायर दिसोंक लागता. पूण आमचें दान मन खंय आहा? पयलीं आमकां भायर दिसोंक जाय न्हू.
आमी कोणाचें एक्शन पळोवन आमी म्हणटा न्हू तो मनीस रितीराक वयता पूण ताची कांयच बोलदवणें ना. पयली बोलदवणी कोणें करपाक जाय? आमी. जेन्ना आमचे बोलदवणी जाता तेन्ना आमची घरची आमकां पळोवंक लागतली. आमकां डायरेक्ट तांकां चेंज करूंक जाता, आमकां कोणाकूच चेंज करूंक जायना. पयलें हें उतर घेवन आमी आमच्या जिवितान मानून घेवपाक जाय. तें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. तेन्नाच एक चेंज आमी आमच्या जिवितान पळयतलीं. आमी पळयतलीं आनी दुसरीय पळयतलीं. पूण आमी कोणाक फोर्स करूंक जायना, आमी कोणाक बोलदवंक जायना. हें देवाचेंच उतर बोलदवणी हाडटलें तेंच्या जिवितान. कित्याक हें देवाचें उतर जावन आसा जिवें, हें देवाचें उतर जावन आसा सोडसोडीत, हें देवाचें उतर जावन आसा दोनी वद्दान पाजलोले तलवारी भाशेन. जें कितें आमच्या भितर वायट आहा तेचो नाश जाता. केन्ना? जेन्ना आमी हें उतर उलयता तेन्ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तेका लागून कोणें आमकां एक सिंपल क्वेश्चन विचारलें कोही हा आमचो जबाब कितें जावपाक जाय? आशिर्वादीक. आमी तर आशिर्वादीक म्हणत रावली तोच आशिर्वाद आतां आमच्या जिवितान आमी पळयतलीं. जरी तर आमी म्हटलें ना हांव बरी ना, दोतोरान अमको रिपोर्ट दिला, जाल्यार कितें जातलें? बरें नाच जातलें. कितले फावटी आमी खाताना जेयताना म्हणटा हें म्हाका पचना, हें म्हाका माल पडटा. कितें माल पडो येता आमकां? कांयच माल पडोंक जायना. पूण आमचें चिंतप तर आमी दवरलां हें माल पडटा तें माल पडटा तेंच घडटलें. जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसरणी करता, जे कितें आमी खाता तें आमी बेसांव घालून खाता, हें जेजूचें मांस, हें जेजूचें रगत, आमकां कितेंच माल पडोंक जायना. माल केन्ना पडटा? जेन्ना आमी सुबेज खाता. जायना? प्रेज गॉड. पूण आमी खायत ना आनी म्हटलें तर माल पडटा जाल्यार कशें जातलें? देवान जें कितें रोचलां तें सगळें बऱ्याकूच रोचलां. तें आमकां माल पडना. पूण आमचे मनान चिंतना येवन आमच्या मनान आमी संवसारा प्रमाणे आमी त्यो गजाली आयकून आमी त्यो मानून घेतल्या. आतां कोणें तुमकां येवन सांगलें आपल्याक अमक्या वस्तूची एलर्जी आहा, मागीर तुमच्या मदीन कितें घुंवता? एलर्जी आहा. आतां तुमी दुसरे फावटी तीच वस्त खातात, तुमकांय मातशें कितें जावंक लागता. कित्याक मतीन तें आहा न्हू, तेका कितें जाल्लें तें. मागीर तुमी कितें म्हणटा? म्हाकाय एलर्जी आहा, म्हाकाय पचना. मागीर तुमी आनी तें खावंक वयता? ना. अहें करून आमी कितें केलां? कोट्टा बांदल्या आमच्या मनान. प्रेज गॉड. कितले जाणां म्हणटा आमकां थंड उदक आमी पियेना. ओके, थोड्यांक सोयी आहा, पूण आमी आतां आमचें मन रिन्यू करूंक जाय. आतां अहें कितें जातलें? आमी ज्या प्लेसीर आहा थंय थोडं उदकूच मेवता, आमी उदक पिवची ना? पिवतलीं न्हू. पूण देवान आमकां इतल्या आशिर्वादान भरल्या की आमकां जाय तहें सगळें मेवता. जेजू कारगा. हांव म्हणना अहें एक सिट्युएशन येवंक शकता आमच्या जिवितान. आमी कितें खायना तेंच आमकां खावंक पडलें रे मागीर. सो आमी सगळें खावंक जाय. पूण जरी तर ओवर इटींग केलें जाल्यार मागीर आमकांच माल. सो आमचेर दवरलेलें आहा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. सो देवान आमकां ऑलरेडी आशिर्वादान भरल्या. एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग म्हणटा सगळ्या बेसांवांनी भरल्या. थोड्या म्हणटा ना, सगळ्या. पूण आमचें चिंतप कितें जालां? म्हाज्या जिवितान ह्या वाठारान अमकें बेसांव ना, ह्या वाठारान बेसांव ना. आमी ना ना म्हणून ती नाच जाल्यान. कित्याक जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. जरी तर आमी म्हणटा आमकां दिसती पडना त्या वाठारान, पूण आमी म्हणटा आमी उलोवंक लागता हें जिवें उतर, तें जिवीत थी घडोवन येतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. जेजू कारगा. कंटिन्यू करया.
प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आमी देवाक आर्ग आनी वाखाणणी दिवपाक जाय. दर एका बेसांवा खातीर दितलो न्हू, पूण ऑलरेडी दिल्या. आतां आमी तितून सोत मानूंक जाय आनी ती बेसांवां जी आमच्या आत्म्यान आहा ती आमकां दिसती पडोंक लागतली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा? बरी जाल्या म्हणटा. बरी जातली म्हणटा, जाल्या म्हणटा. जाल्यार आमचे जायते फावटी उतर कितें जालां? बरी कर, बरी कर म्हणना आमी म्हणटा न्हू. म्हाका बरें दिसना. कोणें विचारल्यारूच पुरो आवय सारकें डिटेलीन सांगलें कितें घडलां, कितें जालां. सांगिना. सांगो येता आमकां, पूण कशें सांगोंक जाय? म्हाका अमकें अमकें जालां, जाल्लें, पूण जेजूच्या गायांनी हांव आतां बरी आसा. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. सांगोंक जाय न्हू तुमकां, सांगात. पूण फस्टूच पार्ट सांगिनाकान आनी जेजून कितें केलां तें सोडिनाकान मागीर सैतान कितें करता? तें उतर तुमी उलयला तेजेर आपलो हुकूम चलयता. तेजो नाश जाला, पूण आतां सगळें धरलेलें आहा केजेर, आमच्या उतराचेर. 2 भाशेचीं उतरां आहा न्हू. देवाच्या राज्याची आहा पवित्र पुस्तका प्रमाणे आनी ह्या संवसाराचें उतर आहा. चडसो टायम आमी कितें उलयता? संवसारी उतर उलयता. पूण कितें फायद्याक पडटलें कितें उलयल्यार? देवाचें उतर. ही सोजमोणी आहा आमकां, पूण आमी वेव्हारान घालूंक मातशी फाटीं उरतात. कित्याक? जें कितें आमकां दिसती पडटा, जें कितें आमी पळयता तेंच आमी सोत मानता. पूण भावार्थूच म्हटल्यार आमकां कितें दिसना पळय तें आनी आमी कितें पळोवंक सोदता पळय तें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. Can we go to 1 Peter 2:24? सगळ्यांक खबर आहा हें देवाचें उतर कितें म्हणटा तें? कितें म्हणटा? He personally carried our sins in his body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By his wounds you will be healed. By his wounds you will be healed. We are already healed. Praise God. आमी ऑलरेडी बरी जाल्यांत. आतां बरी जाल्या म्हणटा देवाचें उतर, जाल्यार आमचें मागणें बदलोंक जाय न्हू. आमचें मागणें कसलें जावपाक जाय? आर्ग आनी वाखाणणेचें. न्हूय मागपाचें म्हाका बरें कर, म्हाका देव एक दीस बरो कोत्तलो, हें सारकें ह्या उतरा प्रमाणे ना. हें उतर म्हणटा ही पर्सनली कॅरीड आवर सिन्स. कोणें? जेजून म्हणटा आपल्या कुडीन आमचे सगळे पातकां घेतलीं, आपल्या कुडीन घेतलीं. खंय घेतलीं? खुर्सार घेतलीं. कित्याक घेतलीं? आमी मरपा खातीर पातकांतलीं. जे पातक आहलें तेज्या खातीर मरपा खातीर आनी जियोपा खातीर. कित्याक? नितीवंतपणा खातीर, रायचसनेस. हिंगोर म्हणटा लिव फॉर वॉट इज रायट. देवाच्या उतरा प्रमाणे बाय हीज वुंड्स यू आर हील्ड. जरी तर देवाचें उतर म्हणटा बाय हीज वुंड्स यू आर हील्ड म्हणल्यार जेजूच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यान, जाल्यार आतां आमी आर्ग आनी वाखाणणी दिवपाक जाय आनी जेजूक सांगपाक जाय तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत. कितें आमच्या कुडीन भोगता वो हे सिकनेस उलयता वो तेजे सिमटम्स आमचे कडेन उलोवंक लागता तेन्ना खऱ्यांनीच आमी मानून घेता जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणून? मानता आमी? जाणा आमकां खबर आहा उतर. जेजून आपले कुडीन सगळे पातकां घेतलीं, पूण त्या टायमार जेन्ना प्रेशर येता, दूख येता, आमच्या कुडीन सिमटम्स उलोवपाक लागता, जे दुयेंस येता तेन्ना खऱ्यांनीच आमी हें उतर मानून घेता? प्रेज गॉड. तो टायम जावन आसा खरो टायम.
त्या परिस्थितीन त्या वेळार आमी म्हणपाक जाय जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत. कित्याक जेजून सगळें आपले कुडीन घेतलां. खंय घेतलां? खुर्सार घेतलं. तेका लागून बापान आपल्या पुताक धाडून दिलो. आतां जेजून कितें केलां, खुर्सार कितें केलां, तितून कोण सोत मानता ती सासणीक जिवीत अणभवतली, ओ सासणीक जिवीत पळयतली. आमी जितले मेरेन सोत मानिना जेजून खुर्सार कितें केलां ते मेरेन पासून आमी पळोवंक पावची ना सासणीक जिवीत. आमी सोत मानपाक जाय. आमी सोत मानिना म्हणून आमी पिडेन कोश्टवता. आमच्या घराब्यान कितें कितें वायट जाता. कित्याक आमी सोत मानिना जेजून कितें केलां पळय तें. आनी आमकां दिसता आतां आमी कितें करूंक जाय, पूण तहें कितेंच ना की आमी कितें कोत्तेली. सगळें जेजून केलां आनी दर एक बेसांवान आमकां बोल्ल्यान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. जेन्ना सादी आमची तकली फोडटा, ओ सादो आमकां एक पांयान दूख येता, आमी म्हणटात, आमी ती वायट बुकलेट वाचतात. पयलेंच उतर कितें आहा? हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. जेन्ना तूं हें उतर म्हणटाय म्हणजे तूं खऱ्यांनीच मानून घेताय की तूं जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आनी जेन्ना आमी मानून घेता जेजू, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, जेजूक कितें सिकनेस आहलें, जेजूक कितें दुयेंस आहलें, जेजू गरीब आहलो ना, तो आमच्या खातीर गरीब जालो की आमी गिरेस्त जावच्या खातीर. पूण जेन्ना आमी मानून घेतली की तो आमच्या खातीर गरीब जालो आनी ते गरीबसाणेन आमी आतां गिरेस्त जाल्या, तेन्नाच आमी ती गिरेस्तकाय पळोवंक पावतली. आमी गिरेस्त म्हणून. पूण आमच्या तोंडार तर उतर आहा आमी गरीब, म्हाज्या बोल्सान कांय ना, जेजू दुर्बळ जाला तेजो अर्थूच ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो भोव गरजेचें हें उतर. ह्या उतराक पदवी आहा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. पूण तितून काबार जाता ना. आमी कंटिन्यू करपाक जाय उतरान. देवाचो शीस कोण? आमी देवाचे शीस. आनी कितें? कॅन वी गो टू जॉन 8:30, 8:30, 31? सोजमोया. Thank you, Jesus. 31. पयलें म्हटल्यार सोत मानप. आनी मागीर कितें म्हणटा? जीजस सेड टू द पीपल हू बिलीव्ड इन हिम, यू आर ट्रुली माय डिसायपल इफ यू रिमेन. कितें म्हणटा? आमी तर देवाच्या उतरान रिगोन रावली जाल्यार आमी तेजे शीस. भावार्थूच धरल्यार जायना. तो आमी भावार्थ दवरता आनी मोतीन आमची चिंतना बोलतीत घडयता. आमी भावार्थ दवरता म्हटल्यार आमचें उलोवप, आमच्या तोंडानसून उतर भायर सोदता तें आनी आमच्या मनान कितें चिंतना घडटा ती एक आसपाक जाय. प्रेज गॉड. पूण आमी आमचो फोकस खंय दवरलेलो आहा? यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. वॉट अबाउट कंटिन्युईंग इन द वर्ड? वॉट अबाउट रिमेनिंग इन द वर्ड? प्रेज गॉड. आमी त्या उतरान रिगोन रावपाक जाय दिसा दिसपोटी. न्हय आमकां कितें जाय देवा कडसून, देवान आमकां सगळें दिल्लें आहा. पूण आमचें कितें जालां चिंतप, म्हाका कितें जाय आहलें तें आतां म्हाका मेवलें, आतां म्हाका कित्याक उतर जाय? पूण जरी तर आमी खरें शीस देवाचें जातेलें जाल्यार हे उतरान रिगोन रावपाक जाय. रिगोन रावप म्हटल्यार हें उतर सांगता तेंच करप.
हे उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी त्या उतराक अग्री जावप. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. न्हय फकत आमी 7 जाणां जातलीं आनी 7 आमकां स्वतंत्र करतलीं. म्हाज्या जिवितान न्हू हांव हेंच उतर चड फोकस आसलो म्हाजो. हांव 7 जाणां जातलीं आनी 7 म्हाका स्वतंत्र करतलें. पूण देवाच्यो जर सीस जातली जाल्यार कसली गरज देवाच्या उतरान रिगोन रावपाची. जोड एकल्याक आमकां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता देवाची शीस कोण? पयले सुवातेर जी कोण भावार्थ धरता पळय ती आनी देवाचे उतराक रिगोन रावता पळय ती. 2 वस्तू आहा हिंगासर. जेजूच म्हणटा पळय, जीसस सेड टू द पीपल हू बिलीव्ड इन हिम. जी कोणें जेजू सांगता ती परगोटणी केली तितून 7 मानलेले तांकां तो आतां सांगता, यू आर ट्रुली माय डिसायपल्स. यू आर ट्रुली माय डिसायपल्स इफ यू. म्हणल्यार कितें? देर इज अ चॉयस. देव आमकां फोर्स करिना तुमी उतरान रिगोन रावूत म्हणना. आमकां चॉयस दिल्लो आहा. तो आमकां फोर्स करिना. इफ यू रिमेन फेथफूल टू माय टिचिंग्स. देवाची शिकवण खंय आहा? पवित्र पुस्तकान आहा. सो तेका तर आमी विश्वासी रावली, तेजें उतर सांगता त्या प्रमाणे आमी करीत रावली जाल्यार आमी तेजे खरें शीस, तेजी जी शिकवण आहा, जी पवित्र पुस्तकान सगलें तेणें कितें केलां, कितें करून दवरलां, तें सगलें आहा पवित्र पुस्तकार. त्या प्रमाणे जेन्ना आमी चलता आनी आमी त्या उतराक रिगोन रावता तेन्ना आमी तेजें खरें शीस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. प्रेज गॉड. सो 1 Peter 2:24 तुमी पळयलां. जेजून सगलें पातक जें आहलें तें आपले कुडीन घेतलें. आमकां आनीक पातक ना. पूण अहें न्हू की आमी पातकान जियोपाक जाता. आमकां लायसन्स ना पातकान जियोपाक. जेजून पातक ऑलरेडी घेतलां. आमकां आनी म्हणोंक जायना आमी पातकी. पूण अहें न्हू जें कितें वायटूय आमकां करूंक जाता ना. थोड्यांक दिसता कितें जाणां जेजून तर पातक घेतला जाल्यार आमकां आनी पातक ना. आमी जाय तहें आमचें जिवीत जिवया. जाता तहें ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जेजू कितें बोगलां आसतलें न्हू त्या टायमार खुर्सार. आमकां एक बारीक कितें काम करतना कट पडलो जाल्यार आमकां कितलें दुखता. प्रेज गॉड. म्हाका त्या दिसा फाटीं एक 15 दीस जातले म्हाका एक गांजील चाबलो ह्या बोटाक. आनी कोहे म्हाका बोटाक सोणसोणे मारूंक लागले. पूण त्या टायमार कितें म्हटलें हांवें, तुज्या गायांनी हांव ऑलरेडी जियेल्लें आमचें जिवीत. तेका लागून म्हाका हें सारकें बोट टायट जावन म्हाका ह्यो मुदयो पासून काडच्यो पडल्यो. येनातल्यो अहें म्हाका दिसलें की म्हाजें बोट कातोत्ता सूज येवन. तुमी गेले फावटी टेस्टिमनी आयकल्या न्हू, म्हजें पर्स शेणलेलें. ह्योय मुदयो आसलेल्यो तितून. पूण देवाक आर्गां. कित्याक जें कितें आयज पासून हांव उलयलां तेंच आतां म्हाका दिसती पडटा. तेंच घडण्यो घडटा. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जेन्ना उलयता हांव सदांच म्हणटा हांव देवाच्या फावरान भरलेलें. आनी देवाचो फावोर हांवें पळयलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सोंपें पर्स शेणलेली मेळपाक. म्हजे ATM कार्ड्स तितून आसलेले, म्हजें गोल्ड आसलेलें, प्लस कॅश आसली 10,000. त्या टायमार केल्लें तें गोल्ड आसतलें 70,000 आनी कॅश 10,000. पूण देवाचो फावोर म्हजेर आहा म्हणून तो मनीस घरा पासून येवन लायसन्स दिवन तें पर्स म्हाका मेळलें. कित्याक देवाचो फावोर आहा जाल्यार तुजें कोण्यानूच घेवंक जायना. तुजी कोडणी त्या प्रमाणे आसूंक जाय. कित्याक जे भाशेन तूं वॉट यू सो इज वॉट यू आर गोइंग टू रीप. जे भाशेन म्हाकाय जायते फावटी जेन्ना हांव स्कुलान कामाक आहली म्हाकाय खूब भुरग्यांचें भांगर बी मेवतालें, काडून दितालीं. तें तर हांवें म्हाका दवरलेलें जाल्यार आयज म्हाजें म्हाका मेवता आहलें ना. जी बी तूं घालताय तेच बियेचें तुका फळ मेवता.
प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ताका लागून आमचें उतर जावन दी पवित्र पुस्तका प्रमाणे देवाचें उतर कितें सांगता तेंच उतर तोंडान भायर सरोंक आनी आमची चिंतनाय घडोवपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. सोजमता कोणाक कितें दूख बी आहा उबी रावया आमी सगलीं. मागणें करप ना पूण फकत देवाचें उतरूच उलोवन आमच्या जिवितांत कशें बरेंपण येता तें आमी आतां अणभवया. तुमी अणभवलां आसतलें जायते फावटी पूण ह्या उतराकूच पदवी आहा. हें उतरूच आमी उलोवंक जाय. आमच्या कुडीन कितें भोगता आमचे कितें दोतोरान रिपोर्ट दिला तो सायडीक दवरुया आनी देवाचो रिपोर्ट आमच्या खातीर कितें आहा. जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यांत. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सगळे दोळे धापात. जेजू खुर्सार पळयात. जेजून कितले त्रास कश्ट आमचे पातक म्हणल्यार पयले स्वतेन तेणें पातकां आमचे आपले कुडीन उबारून घेतली. खुर्सार तेणें घेतली. आमकां आनीक पातक ना. जेजूक पळयात. ताका काट्याचो मुकूट घातलेलो ताच्या तकलेर. येद्या वखदार तुमकां तुमच्या तकलेन दूख आहा तुमच्या कुडीन दूख आहा ती जेजूक तुमी पळयात. तुमची दूख येद्या वखदार जेजूच्या गायांनी तुमकां ऑलरेडी पेकोवणी मेवल्या म्हणून तुमी सोत मानात. जेजूक पळया खुर्सार. कितले रगत तेणें वारोयलें. त्या रोगता उदेशी आमकां ऑलरेडी बरेंपण फावो जालां आनी तें बरेंपण तर आमी पळयतलीं जाल्यार आमी सोत मानप भोव गरजेचें. जेजून खुर्सार कितें केलां पळय तें आमकां कितेंच करपाची गरज ना. आमी फकत सोत मानप. दोळे धापा सगलीं येद्या वखदार. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. आमी सगलीं म्हणोया सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. तुमचोच उजो हात घेयात आनी तुमच्या तकलेर दवरात आनी हें म्हणात सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला.
आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. कितें अणभवल्या तुमी? कोणाक कितें दूख बी आसलेली? तुका आसली दूख? गेली आर्गांची दूख. जेन्ना ही दूख आमकां येता, हीच सिस्टम आमी घरा कडेन फॉलो करपाची. आमचे हात जावन आसा माकलेले जोण एकल्याचे. तुमी सत म्हणटा तुमचे हात माकलेले म्हणून. तेच तुमचे माकलेले हात तुमच्या कुडीर दवरात. तुमकां खंय दूख जाता पळय ते आनी हें उतर म्हणा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कित्याक ह्या उतराक पदवी हा जें कितें फोटी वरवीं सैतान घेवन येयला तेजो नाश करपा खातीर. केन्ना नाश जातलो? जेन्ना आमी हें उतर आमच्या तोंडांतसून उलयतलीं. प्रेज गॉड. आनी कोणाक दूख आसलेली? ओ कितें त्रास आसले कुडीन? प्रेज गॉड. हें उतर आमकां स्वतंत्र कोत्ता. न्हय हिंचो प्रिचर, न्हय हिंचो पास्टर, पूण उतर, देवाचें उतर. देवाचें उतर जावन आसा जिवें. तें सोडसोडीत तें काम करीत रावता. तेका फकत जाय उतर. पवित्र आत्म्याक कितें जाय? उतर उलयल्लें. जेन्ना आमी हें उतर उलयता तेन्ना पवित्र आत्मो तें घडोवन हाडटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां आमी घरा वयता न्हू आयज? कोण रावता? सगळीं घरा वयतात न्हू? खुशाल आहा घरा वचपाक? परतून सोमारा येतले न्हू? कितले जाणां येता सोमारा? प्रेज गॉड. सोमारा जी कोण येता ते उतराक आमी बरो करून कान दिवया. देवाचो कितें पर्पस आहा, देवाचें कॉल कितें आहा आमच्या जिविता खातीर तें आमी त्या रितीरान शिकतलीं. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो सगळ्यांक खबर आहा न्हू सोमार ती सोनवार पासून तो रितीर आसतलो. मंडे टू सॅटर्डे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. निमाणें मागणें करुया आमी. थँक यू जीसस. आर्गां तुका बापा, वखाणणी तुका बापा.
ह्या शिकवणे खातीर हें उतर जें म्हज्या तोंडांसून भायर सरलां तें तुजें उतर दोनया. तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां सगळ्या बेसांवांनी भरलेलीं हाय. आमचे ती बेसांवां आमच्या आत्म्यान आहा. हें उतर उलोवन ह्या उतराचेर नियाळ करून आमी ती पळोवंक पावतलीं. जें कितें तुवें ऑलरेडी आमकां करून दवरलाय ज्या बेसांवान जो दर एका बेसांवान तुवें आमकां भरल्याय. अहें न्हू की तूं आमकां भरतलोय ओ थोड्याच बेसांवांनी तुवें आमकां भरल्याय, पूण विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग तुवें आमकां दर एका आत्मीक बेसांवान तुवें आमकां भरल्याय दोनया. तुका आर्गां बापा तुज्या पुता खातीर, ज्या पुताक धाडून तुवें दाखोवन दिलें तूं आमचो कितलो मोग करता पळय तो. पूण जायते फावटी आमचो मोग आमच्या फॅमिलीच्या वांगड्याचेर दवरलेलो आहा. ह्या मोगाक आमी वयलो पयलो जागो दिवंक, जें कितें तुवें खुर्सार केलाय, सगल्याचो नाश केलाय, जें पातकां तुवें आपल्या कुडीन उबारून घेतल्याय, आनी आतां आमी आमचें फकत काम सोत मानूंक आनी ते सोयरीगोतीन ती सोयरीगोत आमी बांदपाक तुज्या मोगाचेर जी दवरलेली आहा पळय त्या सोयरीगोचेर आमी आमचें जिवीत बांदपा खातीर आनी तुका वयलो पयलो जागो आमच्या जिवितान. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या रितीरा खातीर. आयज आमचो रितीरवो सोंपता, सगळीं आपापल्या घरा वयता. जें उतर तेंच्यांनी आयकलां, कसली परिस्थिती तेंच्या जिवितान येयली पासून जाल्यार तें उतर घेवन, कित्याक उतराकच तुज्या पदवी आहा. सगल्या ह्या दिसा हे सगळे 5 दीस आमचे बरे भाशेन गेल्या म्हणून आमी तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता बापा. थँक्यू जिजस. आमी सोत मानता हें जें आमी उतर उलयलां, जें कितें तेंच्या कुडीन आहलें तें सगळें तें सोडून भायर सरलां म्हणून आमी तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता. आनी हें मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Hallelujah.